आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कशी करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतली. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केली न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्या न्हू, म्हजे सरशिल्ली कडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणे चलतात ती आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कसलोन पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जोबो रोजाप जातालो, कित्याक तांच्या शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो. देवाचें उतर.